बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. तुझ्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी ह्या जागेचेर उबी आसा. खूब भाशेन आमची प्रयोजनाची तयारी सुरू करपाक सांत आंतोनीची त्रेजेना आमच्या ह्या कॉपेलान घडटात तेन्ना किरीत भाशेन देवाचे आसणे आणि देवाची कृपा आमी ह्या जाग्याचेर मागुया. आणि हे माडयेचेर आमी आशिर्वाद घालता आसतना आमकां सगळ्यांक ह्या त्रेजेनाचो बरो आत्मीक फोड तशेंच आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचो फोड काडूंक आमकां कृपा मागून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सुरू करता की सेवा धर्मीक रीत. भावा भयणीनो, ह्या समोरमणेन आमच्या देवाक आनी आमच्या सुमयाक आमी वाखाणुया. भावार्थ्यांक शिकोवंक, चलोवन व्हरूंक आनी पवित्र करूंक आमचो देव काळा काळार वेगवेगळ्या आपल्या वेंचून काडलेल्या सेवकांक पाठयता. भाग्योन आंतोन असलेच एक हातयार जाचे वरवीं देव आपल्या मुणयाऱ्या सवे दयाळपणान आजीर आसा. तोरितलें वर्तें आमकां मुणयारपण आनी देणे फावो केलां देखून देवाक आमी दिनवासुया. आमचो जबाब जावन ही आर्गां तुका सोमिया म्हणुया. सर्वेस्परा तूं वंदिवोन भावार्थाच्या शास्त्र्यां उदेशी तूं आमकां निरंतरी तुझे शुभ वर्तमानाची शिकवण दिताय देखून आमी तुका नावाडटा सोमिया. जबाब आमकां तूं तुज्या हिंडाचे शेडयांक तुवें विचून काडलेल्या गवळ्या उदेशी सदांच पोसताय आनी सांबाळटाय देखून आमी तुका नावाडटा सोमिया. तुज्या प्रसंगदारां उदेशी बो करून भाग्योन आंतोनी उदेशी बापाची स्तुती गावंक तूं आमकां आपयताय आनी प्रेरण दिताय देखून तुका आमी नावाडटा सोमिया. ही तयारी आमची सुरू करता आसतना ह्या जाग्याचेर ह्या 13 दिसांनी जितलीं जाणां येतलीं तांकां सगल्यांक तुजो कृपेचो आदार फावो कर. जे याज्ञीक ह्या सुवातेर शुभ वर्तमान परगटतले तांच्या देवाच्या उतराचे परगटणे वरवीं जायत्या जाणांक पेकोवणेचो हात लागूं. तांकां सगल्यांक बरें मन आनी बरें काळीज फावो जावं आनी भोव करून नवसरणीच्या जिविताक वेंग मारूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता सोमिया. सगळी तुमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. आनी सगळी मागणी एक करून बरोबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची बऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काळणी पडून दिनाका वायटांतली आमकां निवार. आतां माडयेचेर आशिर्वादाची मागणी आमी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता हेरांनी आपणाची सेवा करची न्हय पूण आपणेच भावा भयणीची सेवा करची म्हूण तुजे पवित्र सभेच्या गवळ्यांक तुवें शिकयलाय. भाग्योन तांतुनीचे मजतीन आपणाच्या हातान घातलेले पोरजीन सवे तांणी तुका तुज्या सासणीक शिवासणार सदांकाल वाखाणनीशे आनी तुजे संस्कार फावो ते परी वाटीशे कर म्हूण आमी मागता. आनी हे माडयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं देव बरो दीस सगळ्यांक तुमकां दिवं